गोगळ वाठारांतल्या सुन्नी गुलिस्तान मशिदी भायर तणावाची स्थिती निर्माण जाली। गोगळात सुरी हल्लो प्रकरणा उपरांत सील केल्ले सुन्नी गुलिस्तान मशीद रमजान म्हयनो सुरू जावच्या पयलीं उक्ते करचे अशी मागणी मुस्लीम भावांनी केल्या। उपरांत हे विशीं जिल्लो अधिकाऱ्या कडेन उलोवप करून बेगबेग मशीद उक्ते करतलो अशें आश्वासन आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हांणी दिलें। लोकांक कितें जालां 4 दीस उरले आमगेले रमजानाक लागून कळ्ळें तुका न्हू। सो लोकांक कितले दीस जाले 10 दीस जाले 11 दीस जाले अजान आयकपाक येना आनी नमाज जायनाशिल्ली। सो आमकां कितें जालां आतां 4 दीस उरल्या एका रमजानाक आमगेलो व्हडलो मंथ तो कळ्ळें तुका न्हू। समज इन्व्हेस्टिगेशन जालें जाल्यार बेगीनच्या बेगीन मातशें ओपन केलें जाल्यार आमकां आतां मस्जीद धुवन हाफिजे कुरान बी हाडचें पडटा। आतां हांवें कितें आयज मिटींग दवरलेली एक्चुअली कलेक्टरा बरोबर। सो आयज जावंक ना। सो फाल्यां आमकां सांजची कलेक्टराक मिटींग दवरल्या विथ लायक फ्यू रिप्रेझेंटेटिव्ह। रिजनलान कितें सांगला तुमकां आतां रिजनलान आमकां सांगलां की आयज जी मिटींग दवरलेली ती पोस्टपोन केल्या कलेक्टरा बरोबर। फाल्यां सांजचे येयात एक 10 जाणां घेवन कित्याक ती फायनल कलेक्टरा कडेन उलया आनी डिसिजन घेवया। रिक्वेस्ट लेटर केल्या कलेक्टराक एक रिक्वेस्ट लेटर केल्या केन्ना केली आमी थर्सडे केली। सो त्याच संदर्भात तेणें मिटींग दवरलेली आहे। सो फाल्यां यो मस्जिदा प्रॉब्लेम जालो। मस्जिदान एक ऑलमोस्ट देरांत मर्डर जाली। उठून जावपा जायना चेक हांवें सांगितलां सगळ्या लोकांक बरे भाशेन करया। आज पुलीस देखून आपोवनाय म्हाका पुलीस कितें येयलें तेन्ना ना द मोमेंट पीस जाय जाल्यार आमकां बरे भाशेन जावपा जाय। सो वी वील डू इट नायसली। I have requested the Chief Minister, I have requested the Collector also to have a meeting and we'll open the masjid and we will put some good people in it. कित्याक म्हाका तें पोत्तून तें खूब जावं नाका। हांव केन्ना पण आसलो आनी रिलिजियस एक्टिविटी म्हणटा ती चलोंक जाय। आमगे म्हणटा हें जावपा जायना कितें कोणा टार्गेट करूंक जायना। सो दॅट इज वाय आय हॅव इंटरफियर्ड आनी अननेसेसरी कन्फ्युजन नाका म्हाका। हांवें दुसऱ्यांकूय सांगितलां आय हॅव टोल्ड दिगंबर कामत ऑल्सो आय वील हांव विजया मेळ्ळा विजयाकूय सांगता की तें मातशें हिंगांनी हें कोन्न नाकाय हितून तें तुमी केलां आनी तें कन्फ्युजन केलां आतां आनी कोन्न नाकाय। मिटींग केन्ना आसतली टुमॉरो इवनिंग वी आर ट्रायिंग टू कीप द कलेक्टर।